जिल्हा पंचायत वेंचणूक पक्ष पावण्यारच जातली। सरकार हो निर्णय फाटी घेवचो ना। मुख्यमंत्री पार्सेकारान हे स्पष्ट केला। जिल्हा पंचायत पक्षांतर बंदीविशीं विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनात कायदो दुरुस्ती हाडटले म्हण पार्सेकार उलयला। चडशे झेडपी पक्ष पावण्यार वेंचणूक घेवंक विरोध करतात। दुसरे वटेन पक्ष पावण्यार वेंचणूक लढोवपी उमेदवारांक मतां दिवं नाकात अशें चर्चिल आलेमांव मागता। जिल्हा पंचायत वेंचणूक पक्ष पावण्यार घेवपाचो निर्णय फाटी घेवचे ना हे मुख्यमंत्र्यान स्पष्ट केला। झेडपीनी ठरवप आसता तर वी हॅव डन इट इन द लार्जर इंट्रस्ट ऑफ द स्टेट बस। आमी कितें ओवरनायट ठरोवंक ना। गेले 6 म्हयने ताचेर विचार चिंतन मंथन चल्लेलें। So decision will not be reverted at all. No. ND defection केन्ना सबसिक्वेंटली हाडचो पडटलो। ह्या सेशनान जातलें ना हे सेशनान जावचें ना आफ्टर द इलेक्शन्स। झेडपी वेंचणुके वेळार पक्ष पावण्यार वेंचणूक लढोवपी उमेदवाराक मतां दिवं नाकात अशें चर्चिल आलेमांव मागता। आमची पार्टी लेवलाचेर म्हाका सुद्दां पंचायत आनी जिल्हा परिशद बसप न्हू आनी हांव गोंयच्या लोकांक लागीं मागता जरी पार्टी लेवलाचेर तरी कोणू कॅन्डिडेट दवरलो जाल्यार त्या कॅन्डिडेटाक तुमी वोट घायना जावपाक। हांव घायना कॅन्डिडेट हांव घायना मुगे कोण आहा त्या फ्रेंडाक सापड जातालो। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। घरा फोडपी आणि सरपळी मारपी एका चोराक फोंडेच्या पुलिसांनी धरलो। कुठ्ठाळे, म्हापशे, पर्वरे तशेंच महाराष्ट्रांत ताचे आड गुन्यांव आसात। 23 वर्साच्या रणजीत रॉयाक फोंडेच्या पुलिसांनी घरफोडयेच्या सामाना सयत धरलो। ताका सामान दितल्याकय पुलिसांनी भितर उडयला। तो आंतरराज्य टोळयेंतलो म्हण पुलिसांक दुबाव। दुसरे एके केशींत फोंडेच्या पुलिसांनी बेतोड्या उद्देगीक वस्तुकेंत चोरपाक गेल्ले तिगांक धरले। On 3rd of February, there was one unknown person at Madkai. He was found to be moving suspiciously. We caught one person by the name of Ranjit Roy. He was carrying a bag. On the spot, he was caught red-handed. House-breaking implements he was found to be carrying. Further interrogation, it revealed that one Salim Bagwade from Kareoda Vasco had supplied him instruments of housebreaking. And he was also taken in custody. It's an interstate gang that is found to be operating, and they have a particular MO. Their implements are very professional. The apprehension has been made of 3 accused people who have been found to be stealing fan blades. And in this case, they had stolen about worth rupees 39,000 fan blades from this Rainbow Courts. PI had laid a trap. Somehow he made these people to arrive at the spot, and they were caught red-handed by the team. लाखांनी रुपयांचो घुसपागोंदळ केला म्हण न्हंय येरादारी कर्मचारी सहकारी सोसायटीचे संचालक मंडळ जाता तितले बेगीन बरखास्त करून प्रशासक नेमचो म्हण फेरीबोटीवेले आनी न्हंय येरादारी खात्याचे कर्मचारी मागतात। 10 वर्सां फाटीं असोच घुसपागोंदळ जाल्लो। लाखांनी रुपयांचो गैरवेव्हार जाल्लो म्हण सोसायटीचे वांगडी सांगतात। रिव्हर नॅव्हिगेशन खातें कर्मचाऱ्याच्या सहकारी सोसायटींत व्हडा प्रमाणात घुसपागोंदळ जायत आसा। 10 वर्सां फाटीं असोच घुसपागोंदळ जाल्लो। आतांय परत लाखांनी रुपया संचालक मंडळान खाल्यात असो आरोप वांगड्यांनी केला। ह्या सोसायटीक भरपूर फ्रॉड जाल्ले कडेन आसा। 10 वर्सां पयलीं हे सोसायटीक 12-13 लाखाचे फ्रॉड केल्ले अंडर द चेअरमॅनशीप ऑफ धुमे, अंडर द चेअरमॅनशीप ऑफ सुरेश सालगांवकार। तेजो टर्म जानेवारी 14 सोंपतालो तरी आसतना रजिस्ट्रारान आजून इलेक्शन कॉन्टेस्ट केलें ना। कित्याक तें आमकां खबर ना। आनी हे चेअरमॅनशिपाच्या अंडर जे पळय काम करतात तेणी जवळ जवळ 20-25 लाखाचे फ्रॉड केल्ले कडेन आसा। सध्याचे संचालक मंडळ बरखास्त करून प्रशासक नेमचो अशी मागणी वांगड्यांनी केल्या। जे पळय कोण फॉल्टी आसात, कोण गिल्टी आसात, तांकां कितें म्हणटा एज पर तेंचे लॉजा प्रमाणे तांकां पनिशमेंट जावचो। आनी आमची एकच रिक्वेस्ट आसा हायर ऑथॉरिटीक की ऑडिट जावचे पयलीं इलेक्शन कॉन्टेस्ट करची न्ही आनी पयलीं तेणी हें हाती घेवन सोसायटी लॉक करची। प्रुडंटा खातीर दिनेश करपे। घेवया एक विराम।